न्यू पॉलिसी फॉर रेग्युलेटिंग आयर्न ओर डंप हेजे हांवें क्वेश्चन मांडलोलें आहा हेजे स्पीकर सर जे आन्सर्स दिल्ले आहा ते आन्सराचेर देर इज नो सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर स्पीकर सर. म्हाका कॅटेगरिकली 3 सप्लिमेंटरी क्वेश्चन विचारपाक जाय. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हू फॉर्म्युलेटेड द डंप पॉलिसी अँड गिव अस ऑल द पेपर्स. कोण फॉर्म्युलेट केली पॉलिसी ताजी पेपर्स ह्या फ्लोर ऑफ द हावसाचेर घालची. स्पीकर सर, डंप पॉलिसी फॉर्म्युलेट केली म्हणजे मायन्स डिपार्टमेंटान फॉर्म्युलेट केल्या. माय सेक्रेटरी आनी कसले पेपर जाय म्हणजे मायन्स डिपार्टमेंट जे आसा माय सेक्रेटरी मायन्स माय डायरेक्टर मायन्स माय मायन्स होल डिपार्टमेंट ही इज अ व्हेरी मच कॉम्पिटंट आणि तांच्यांनी डंप पॉलिसी तुका डंप पॉलिसी जर मेळूंक ना जाल्यार हांव तुका डंप पॉलिसी दिता. आतां म्हाका वाचूंक जाय आसली मातशी. माय क्वेश्चन इज हू फॉर्म्युलेटेड. गिव मी हू फॉर्म्युलेटेड डिपार्टमेंट. When did they have the meetings, minutes of the meetings, when were the dates, how many meetings they had to form this policy. हे information सगळे on the floor of the house दी. Policy ready केली, केन्ना meeting जाल्ल्यो, कित agenda आशिल्लो, कित discussion जालें, minute of the meeting सगळे on the floor of the house दर ही policy वयर काडपाक तुमी कित केलें. स्पीकर सर, डंप पॉलिसी जेन्ना फॉर्म जाता म्हणजे फ्रेम करच्या पयलीं तांच्या मदीं डिस्कशन जाता. ताज्या उपरांत येवन ते म्हाज्या कडेन डिस्कशन्स करता. मागीर ताजेर कोणाची सजेशन्स आसत जाल्यार आमी विचारता. हाजे म्हाका तेजेर म्हणजे डंप पॉलिसी फॉर्म करपाची आयज मिटींग घेतली, मिनिट्स बरोवया. फुडली मिटींग घेतली, मिनिट्स बरोवया. चर्चा जाता पॉलिसी करपाक गव्हर्नमेंटाची. नथिंग ऑफिशियल. बिस्ते बसले गजाल मारल्यो गेले. नो नथिंग इज रिकॉर्डेड. नॉट इवन वन मीटिंग इज रिकॉर्डेड. स्पीकर सर, एक मिनिट कंप्लीट करपाक दी म्हाका. स्पीकर सर, जेन्ना डंप पॉलिसी फॉर्म जाता पळय न्ही आनी तेजी नोटिफायड कॉपी येता, ओके, तेजेर कोणाक ऑब्जेक्शन तेजेर आनी कितें फायल करपाक जाय जाल्यार तेणी करूं येता. म्हाका आतां हें कळना की ताका आजुनूय हेजेर जर ऑब्जेक्शन कितें जाल्यार तेणी फायल कर. ती कशी फॉर्म जाली, कोणी फॉर्म, ऑफकोर्स डिपार्टमेंटान केली. डिपार्टमेंटान फॉर्म केला अकॉर्डिंग टू डॅट आणि वी हॅव सबमिटेड. What is the problem in putting it on the floor of the house? Minutes of the meeting. जी वेगस. The minutes of the meeting on the floor of the house. कंप्लीट करपाक दी आमकां. कंप्लीट करपाक दी आमकां. बाय प्रश्न विचार न्ही तूं. स्पीकर सर, हाजो ड्राफ्ट तुका वेळ दिता एक सांगता. स्पीकर सर, हाजो जो ड्राफ्ट घातला आनी मागीर एप्रूव केला पळय न्ही, ताजें जाय जाल्यार हांव डिपार्टमेंटाक हाडूंक लायता सगळें काडून आनी मागीर ते दिवपा लायता. आत्तां मेळचें ड्राफ्ट बाबा पयलीं केन्ना घातलेली, हांवें सायन केन्ना मारल्या आनी परत ती फायनल कॉपी केन्ना आयली, हेजें तुका जाय जाल्यार हाडून दिवपा लायता. सर, आज हे दोन डंप पॉलिसी चेर मिनिट्स ऑफ द मीटिंग्स नाही. On the floor of the house there is no minutes of the meeting. This is very serious. कितें Draft policy बिस्ती साइन मारला नाका. We want to see the minutes of the meetings. Agenda कित पोस्ट चाललो minutes of the meetings जाच पयल्यो. Meeting जाच पयल्यो agenda आसता. Agenda एक देखू meeting ना. स्पीकर सर, Before the draft policy, even not even one recorded meeting in the state. जी वेगस एकदा कंप्लीट करपाक. सर, ही पॉलिसी जी कशी आसता, ही पॉलिसी फॉर्म करता आसतना आमचे मायन्स डिपार्टमेंट कंटिन्युअसली, मायन्स सेक्रेटरी डिपार्टमेंटाचे सगळे कंटिन्युअसली बसून ही पॉलिसी फॉर्म करता. ड्राफ्ट पॉलिसी पयली अप्रुवल घेता आणि ताज्या उपरांत मागीर फायनल पॉलिसी आमी पास करता. Without knowing the quantum of the dump, how did you do the policy? येस, आता सारको उलयलो. आता सारको प्रश्न विचारलो तुमी. स्पीकर सर, क्वांटम ऑफ द डंप कितली क्वॉन्टिटी आसा हें फायनलायज करतलो आसत सुद्दां न्ही जाल्यार पयलीं डंप पॉलिसी रेडी करचो पडटा. त्या डंपाचो प्रोफायल स्टडी करपाक जाय, तो परत आसा तशी तेजी ग्रेड स्टडी करपाक जाय. हे सगळें स्टडी करपाकूच होल पॉलिसी जाय आणि ती पॉलिसी असल्या उपरांतूच आमी तेजी क्वॉन्टिटी आसतली, तेजी क्वॉलिटी आसतली, तेजी सायट आसतली, परत तो रिजेक्टेड आसा काय कितें, तो विदीन द लीज आसा काय, तो आउटसायड द लीज आसा, तो प्रायवेट एरियेन आसा काय, तो गव्हर्मेंट एरियेन आसा काय, तो कमुदाद एरियेन आसा, हे सगळें ह्या डंप पॉलिसींतल्यान ताजेर कशा पद्दतीत करपाचें ह्या पॉलिसींत ठरता आणि ती पॉलिसी ठरल्या उपरांतूच तेजेर डिसिजन घेवपाक जाता. आमी पयलीं सगळें स्टडी करतले आणि मागीर डंप पॉलिसी घालतले अशें जावंक शकना. स्पीकर सर, हाज्यो 2 गजाली आसा. हाज्या खातीर पयलीं एकदां डिपार्टमेंट ऑफ द रेव्हेन्यू हांणी एक सर्क्युलर काडलेलो इन द इयर 2013, म्हणजे ज्यांच्यांनी लँड कन्वर्जन करिनासतर ज्यांच्यांनी आपले डंप्स थंयसर घातला तेंच्यांनी कन्वर्जन फीस भरची म्हणून हे तेन्ना काडलेले. बऱ्याच जाणांनी त्या अनुसार डंप वेगवेगळे धरून, ओके स्पीकर सर, हे जे आसा पळय न्हू तेजेर भरलेले. बट एस्टिमेटेड डंप्स आमचे कडेन आत्तां क्वॉन्टिटी आसा वीच इज 700 मिलियन टन आमचे कडेन आत्तां, म्हणजे जे गव्हर्मेंट, बट हाज्याय पलीकडे डंप हांव सांगता. दीस इज द एस्टिमेटेड. नाव जाय आमकां कळो जाय न्हू. लेट्स बी व्हेरी ट्रान्सपरंट. स्पीकर सर, कितली लिपोवपाक जाय एक्सपर्टा नाव दिवपाक. सगळे हाय मरे भितर बसून नाव दी सर. स्पीकर सर, एक्सपर्टा नाव दी, कळो जाय आमकां. डायरेक्टर इटसेल्फ जो ज्या वेळार डायरेक्टर असता तो आणि कन्सल्टंट हाडलो भायलो कोण? ना न्हू.
भायलो कॉन्स्टेबल हाडूंक ना आमी गिव अस द नेम्स नो वाय आर यू नॉट गिविंग द नेम्स वेगळो आनी Who was नाव your expert? जो डायरेक्टर असता तो मायनिंग पॉलिसी फॉर्म करता एक डायरेक्टर मायनिंग पॉलिसी फॉर्म करपा मायनिंग पॉलिसी फॉर्म करपा एक डायरेक्टराक जाता डिपार्टमेंट करता डिपार्टमेंट करता म्हणून सांगलें डिपार्टमेंटाक कोण आहा हू इज द वन हू हॅज स्पीकर डन सर डिपार्टमेंटान आमच्या सिनियर जिओलॉजिस्ट असता जुनियर जिओलॉजिस्ट असता बाकीचे सगळे असता Meetings were held with GSI and IBM with regards to handling of such dumps. हे कोण आले IBM आतले GSI आतले who are the heads who represented to form this policy? Why are we not being transparent, Speaker sir? स्पीकर He now सर sign is Speaker sir. बस, Give us the names. बस, बस, आमकां आज Indian- कोणाक on the floor of the बसून house. घेत. स्पीकर सर There is a big scam behind this formation of Speaker the sir, Speaker तो sir. Policy सगळ्या has been scam drafted म्हणून to वाट favor लागला. big प्रत्येक फावटी mafia, Speaker Speaker sir. sir. जी वेगस काय जाय जाल्यार This सांगता transparency is not happening. Speaker sir. IBM is the Indian Bureau of Mines. It is a government of Indiaचो PSU public sector undertaking. But the machine न्हू ते computer न्हू तो म्हणजे म्हाका वेगळाच. खबर आहा. government of मनीस India आलो त्या PSU. मनशा नाव जाय Answer- आमकां. We answer want to दिवची help मरे. someone responsible. तुका आन्सर